गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. दिता दिना करत निमाणे कडेन बाणावलेचो आमदार चर्चेर आल्लेमावन राष्ट्रवादीक राम राम केलो. पूण आमदार म्हणून ताणें राजीनामो दिवंक ना. सादूर राजकीय खेळी करत ताणें राष्ट्रवादी विधिमंडळ TMCत विलीन केलें. वेंचणूक जावच्या आदींच TMCन चर्चिल म्हणून पयलो आमदार गोंयाक दिलो. राष्ट्रवादीचो चर्चिल एकलोच आमदार आशिल्ल्यान हें शक्य जालां. TMC मत जाला. TMCन मत जाला व रिजायन जाला. मत ना हितूंतलो NCPन कित्याक जाता पळय स्पीकरा कडेन कित्याक गेल्लो म्हाका स्पीकरा कडेन दिवपा नाका म्हगेलें हांव 100% एकलोच आसा लेजेड. 10 जाणां पळय गेल्या भितर काँग्रेसचे दॅट 2/3 तांकां मत एक्सेप्ट केल्या. 2 जाणां पळय गेल्या पयले ते कितले थर्ड तांकां एक्सेप्ट केल्या. आय एम 100%. So speaker accept me as a merge and I am MLA now. Situation पडे हा situation चेचेर आले मा म्हणटा तो लोकालो मनीस. लोकान म्हाका आज पासून पॉलिटिक्सान सांबाळा. हांव पॉलिटिक्सांत येयलाय जाल्यार लोकान हाडला म्हाका. म्हगे एकलोच गुरू पळय म्हणटा पॉलिटिक्सांतलो तो आज ओना डॉक्टर विली. तेणें म्हाका जेन्ना कोविड टायमा इश्यूज जाले तेन्ना म्हाका तेणें तिकेट दिली गोवा काँग्रेसाची आनी तेन्ना हांव 500 मतां पडलो. उपरांत गोवा काँग्रेसी भितर सरले तेन्ना हांव हायर सोडान जिखला. हिंगा बाळकारान म्हाका हायर सोडान निवडून हाडलो आनी नॉर्थ हाडलो जल्मी डॉक्टर जल्मी हायर सोडान तेन्ना MG आनी काँग्रेस. सो हांव तुका सांगूं सोदता कितें आहा जायत जावन तुमी पत्रकार म्हणटा की ती कालकाताची तूं म्हाका सांगशी गोंयची खंयची पार्टी आहा ती गोंयची पार्टी आसली पयलीं MG आनी UG मानता तुमी. आतां गोवा फॉर्ड आयक मातशें आयक रे. MG आनी UG गोंया आसली पार्टी तेन्ना म्हाका दिसता 10 लाख लोक आसलो गोंयांत. तेन्ना UGन कितें चिंतलें काँग्रेस यू म्हणून कितें हाडपाक गेली. ते 2 ग्रूप जाले. डॉक्टर विली एक कडेन गेलो जाक्षीकर एक कडेन गेलो आनी तेन्ना लोकांगे बोवाळ तुमी दिल्लीसून काँग्रेस कितें हाडयना दिल्ली पार्टी कितें हाडय काँग्रेसीची लोकांक बोवाळ तरी आसतना तेमी हाडली आनी 10 सीट हाडली दोतोर विलीन. आनी उपरांत काँग्रेसीन हिंगा कितलीं वर्सां राज चल्लें दिल्ली सोयेन तर ममता हिंगे कालकाता सोयेन कित्याक राज चलयची ना म्हणटा हिंगा. ओके चंचल बाबा आनी एक विशय म्हणटा पळय तो आनी एक विशय म्हणटा पळय तो तुमचो फाटल्या दिसांनी जेन्ना तुमी गव्हर्मेंटाक इश्यू बेस्ड सपोर्ट दिलोलो इश्यू बेस्ड सपोर्ट गव्हर्मेंटाक सो आतां फुडें तेंच जातलें कशें आसतलें तुमचें. अरे म्हज्यान मुगेल पार्टी आहा न्हू आतां कित्याक ती पार्टी तर BJP बराबर लागली रे. जेन्ना मुगेल पार्टी खंय पावती चोवपाची आनी मुगेल पार्टी गव्हर्मेंट करपाक शकता. सो इश्यू बेस्ड सपोर्टाचे मुगेलो गव्हर्मेंट जेन्ना म्हाका खंयचो गव्हर्मेंट आसूं म्हाका झगडोन मुगेलें काम करपाचें उमेद. हांव सदां ऑपोजिशन आयलां आनी सदां डेव्हलपमेंट केलां. सो तें तूं सांगनाका. जेन्ना हांवें तुमकां सांगलां चर्चिल आले हांव केन्नाच BJPन गेलो ना म्हणून आनी आज तुमकां कळ्ळां. ओके आनी कितें तुमच्या तुम्ही बारीक समाजाचो CM म्हणटालो आता तू म्हणीत आसलो आता फुडें समाज बारीक समाजा CM सपोर्ट केलो न्हू ताका पण आतां आनी ना तू 21 वर्सां म्हणटालो न्ही बारीक समाजाचो CM म्हणून सपोर्ट करता हेज्या फुडें करतलो हेज्या फुडें आमी बारीक जाता जाल्यार सारको आसतलो आमगेलो. बरें TMC गव्हर्मेंट करूंक शकता गोंयांत TMC गव्हर्मेंट करूंक शकता कित्याक करूं जाल्यार आता तुमगे ऑल आमी आदवोगादा उलय. So you don't believe that NCP party तुमका तुम्ही बिलीव करिना NCP party the NCP party उरल्या आनी ती जाली का NCP पार्टी बिलीव जावपाची गजाल येना. हिंगा NCP पार्टी हांव गेला वर्सान ते म्हाका व्हरोना हांवें गेला वर्सान त्या डिविजन म्हाका चॅलेंज केली तूं NCP गेलो जाल्यार तूं आपूण उडयता म्हणून. सो दिवे चॅलेंज हांव जिखलो. पण आता NCP पार्टी पळय म्हणटा
ते पार्टीक हांवें सांगलें म्हाका लोकां मदीं वचपा जाय इलेक्शनाक म्हाका कितें म्हणल्यार सेटल करा बेगीन जाता जायना जाता 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 मग जाय तोरच काळें ओके ओके टीएमसी चेर वयर सगलो एक स्टेटमेंट येता ह्या दिसांनी एंटी हिंदू हेजेर कितें म्हणूंक सोदता तूं कितें कितें एंटी हिंदू म्हणून प्रेस आहा मरे प्रेस पळय आहा तुमी आतां लपत करपान मुरवान कळ्ळें न्हू कितें एंटी हिंदू म्हणटा तो सगळो कलकत्ता लोक आहा एंटी हिंदू जिखील तो कितको सांगूंक शकता तुमी एंटी हिंदू म्हणून इन वॉट तूं म्हाका बेस दी रे कितें जाता एंटी हिंदू आतां आगो कलकत्ता लोक आहा तो हिंदू ना रे आन्सर दे मरे आतां Sir, last time Tanawade have shown us the one बाबा clipping regarding the तेंगेले म्हाका उलयनाका मुगे उलयता ओके ह्या दिसांनी उलोवपा नाका ह्या दिसांनी अनेक विशय म्हणटा पळय तो ओल्ड गोवाचो सगळेच लोक तो डेमोलिशन मागता अजुनूय कांयच जायना तेजेर हांवें मागला न्ही मला तें मागला तुवेंय मागला जातलें इलेक्शना पयलें जातलें Sir, your people are happy with your decision. वालांका आणि तुम्ही जॉईन जातात हय दोगांय बराबर Sir, your आज मिटींग आमची यो मरे your people is आज मिटींग मरे आमची हय your people are happy आज with your join झालो, decision, आज sir. join Your people are happy with your decision. कोण तुमचे लोक हांवें लोकांक सांगून बी चला आज चल्या वडलो लोक ना, वाडायलो पण थिंगा आनीक दोग जाण जॉईन झालेले आहा टीएमसीन ते हांव इंग्लीश नाका हिंदी आधा कोल यू वाज माय लॉयर मॅन आय डोंट सचिन बाब अनेक विषय म्हणटा पळय तो ह्या दिसांनी आतां सद्याक ह्या दिसांनी सगळेच तर म्हणटा की बीजेपी म्हणटा आपूण गव्हर्मेंट फॉर्म करतले तुमच्या सायडीच्यान तो स्ट्रॅटेजी टीएमसी आसा काँग्रेस आसा सो हितूंतल्यान म्हणूंक शकता की काँग्रेस ऑलमोस्ट काबार कितें हांव काय सांगूंक शकना